नमस्कार. कला अकादमीची कोंकणी नाट्य सर्त अंदू तिका 50 वर्सां जातात आनी ती आमची पळय जी कोंकणी रंगमाची आहा तिका एक समांतर चलता. ह्या रंगमाचे विशीं खूब लोकांक एक लक्तोबाय आसा, एक ताजे विशीं एक जिज्ञासा, एक उत्साह आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ताजे कडेन संशोधक नदरेन पळोवपी लोक आसात. ही स्पर्धा इतली वर्सां चलता, नाटक इतले वर्सां चलता, हें नाटक वयल्या पांवड्यार गेलां, तें स्टॅग्नेट जालां, तें खंय वता ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात मुकेश थळी. मुकेश थळी एक लेखक, नाट्य लेखक आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कोंकणी नाट्य सर्ती कडेन एक बारीक जिज्ञासेन पळोवपी एक समिक्षक अशें हांव म्हणन ताका. आमचे मदीं हा प्रकाश वझरीकार, स्वता नाट्य लेखक, एक शिक्षक आनी कोंकणी चळवळी कडेन तो बारीकसाणेन पळयता. आनी आमचे मदीं आसा एक तरूण प्रतिनिधी गोंयचे नाट्य चळवळीचो नारायण खराडे. नारायण खराडेय बी बरें नाटक करता, दिग्दर्शन करता, लेखन करता आनी नाट्य सर्ते कडेन तटस्थतेन पळयता. हांव अशें म्हणन की मुकेश तूं आनी प्रकाश तुमी मातशी भावनीक नदरेन हाजे कडेन पळयतात की ना आमची कोंकणी खंय पावल्या, बरें नाटक जावपाक नाटक ना, नाटक बरयलें, 5 नाटकां घे, 1-2 नाटकां केली. सो तशें लावलें. ओके. सो मुकेश, म्हाका सगळ्यान पयलीं म्हाका तुजे कडेन हांव येता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय ह्या 50 वर्साच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेचो तूं नियाळ कसो घेत? हांव थोडक्यांत राजू बाब सांगता. पयली गजाल म्हणजे तुमी हो प्रोग्राम गोमंतक टीव्हीन दवरलो म्हणून खूब आनंद जालो, कारण हो विशय आमच्या घोस्ताचो किंवा चिंतनाचो आनंदाचो विशय. कारण रायट फ्रॉम द बिगिनींग द फर्स्ट पयली स्पर्धेच्यान आतां मेरेन तुमकां खबर आसा की हांव हाजे कडेन जोडिल्लो आसा. वॉट यू हॅव सेड इज रायट की आमी मातशे अशे भावनीक कितें जातात ताजे कितें आमी मनीस आसा, हांगा विसरूंक शकना ती गजाल. सुरवातीक सुद्दां आमी पळय ते पळयताले ते. म्हणून इले ही स्पर्धा सुरवाती जातली काय जावची ना. 5 जाय, 5 तरी जाय नाटकां. मागीर कोण तरी बरोवन घालताले भितर, अशें जालें करून करून मागीर ती जाली. आज जवळ जवळ 18-20 नाटकां जाता. ही एक तातूंतली डेव्हलपमेंटाची बरी गजाल. आनी दुसरी गजाल म्हणजे प्रायोगिकत्व म्हणटा पळय आमी, प्रायोगीक एक बाज पळय आसा तो नाटकान आनी शिस्त, डिसिप्लीन ह्या कला अकादमीच्या सर्तीक लागून आयली. तातूंत प्रायजां आयलीं, सगळे आले ते चलताले आनी वेगवेगळे बरे गणकार जाले. हांवें केल्या यो मिरजीत बादल सरकार केला आनी तेच प्रमाणे मौलीक बरयल्या नाटकां. आज म्हाका जर पळयशीत जाल्यार अशें दिसता, व्हेरी फ्रँकली सांगपाचें म्हणजे तसो हांव भावनीक जायना, तटस्थपणान. खूब जाणांक दिसता की हांव टिका बी करता म्हणून. ना, कारण आज मौलीक नाटकांचो उणाव दिसता. तें परवडलें, पूण 50व्या सर्तीक अंदू अशें उघड जालें की कॉपी मारून सामकी तशाक तशी सारकी शब्दशा मारून नाटकां करता म्हणटा, ताची प्रायजां घेता म्हणून. तें ओपन करून जेन्ना कोणें तरी बरयलें सांगलें तरी ताका जापू तेन्ना तेवटेंच्यान आजवर तर कितें चलिल्लें तें वरार पडलें. ही वायट गजाल सामकी. 50वें नाटक म्हणजे भांगरा जयंती सुवाळो, भांगराळे बी कितें केलें, ती एक जाली गजाल. दुसरी, म्हाका एक लेखक म्हणून, भाशेचो एक अभ्यासक म्हणून, भाशा पळय आसा, भाशा ती हांव म्हणना की कोण पेडणेचो उलयल्यार उलय, कोण मराठींतल्यान घरा उलयता हांगा उलयता उलय. पूण एक दीस हांवें अशें आयकलें की राजू सर बी म्हणटा, प्रकाश सर बी तशें काटक सर म्हणून, काटक सर हाका दिस इज समथींग सिली. म्हणजे जेव्हा अश्यो चुको जाता, पावस न्ही, पावस आयलो न्ही, पावस आयलो, वावर म्हणटात, वावराका मराठी अर्थूच वेगळो जाता. अशी असले भाशा ही सगळ्याच लेवलाची. तूं ज्या रेडिओचेर इतली वर्सां तपश्चर्या केली त्या रेडिओचेर कोंकणी कशी उलयतात ती आमी जाणा. सो रमेश, हांव तुजे कडेन येता. प्रकाश वझरीकार, तूं तटस्थ नदरेन ह्या स्पर्धे कडेन कसो पळयता? म्हाका दिसता की एकंदरीत गोंयचे रंगमाचे जे ह्या 50 वर्सांचे श्रेय जर दिवंक जाय, 52 वर्सां हांव म्हणटा, 2 वर्सां जोडटा हेच्या खातीर, ते सगळे श्रेय आमचे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां मेळूंक जाय. कारण तांणी दूरदृश्टी दवरून हांगासर जी पयली हें स्थापन केली संस्था, ती गोवा नाटक अकादमी ह्या नांवान कला अकादमी स्थापन जाल्ली. म्हणजे नाटक हें आमच्या रक्तांत आशिल्लें. मराठीची येदी व्हडली परंपराच आशिल्ली. सरकारान आपली लागणूक म्हणून कला अकादमीची कोंकणी नाट्य स्पर्धा सुरू केली, पूण आमचे कडेन ताकद नाशिल्ली कोंकणी लोकां कडेन ती 5 नाटकां दिवपाचे बद्दल ताणें उल्लेख केला पळय तो. म्हणून पयली 2 वर्सां स्पर्धाच जाली ना. आनी मागीर अट्टहासान ही रुपांतरणाची प्रक्रिया, अणकाराची प्रक्रिया करून आनी स्वतंत्र नाटकाची एक प्रक्रिया करून पुंडलीक बाबा सारक्या एका मनशान झोकून दिले अशा नाट्य चळवळीक. आनी म्हणून ही नाट्य चळवळीचो भाग म्हणून कोंकणी नाट्य स्पर्धा उबी जाल्या. पूण ह्या एकंदरीत प्रवासान कला अकादमी एक बस चुकयल्ली कला अकादमीन.
50 वर्सां जेन्ना मराठी नाटकांची जाली तेन्ना कला अकादमी विसरूनच गेली की बाबा 50 वर्सां जाली म्हणून. ती खरो म्हटल्यार तो पयलीं उत्सव जावंक जाय आसलो. गोंयची आमची मराठी रंगभूमी समृद्ध आसा हे दाखोवपा खातीर कला अकादमीन आपलें रीण पावयलें ना. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसलें सुद्दां कोंकणी नाट्य स्पर्धेची 50 वर्सां हें करपाक हांवें आयकलां प्रकाश मजूरकर तूं आनी बाकीचे अशे तरेच्यान मुखार सरले आनी तुमी प्रेशरायज केलें. हांवें स्वता मुख्यमंत्री जेन्ना कला अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले तांकां पत्र बरयलें की अंदू वर्सा 50 वर्सां जातात तेन्ना त्या निमतान एक राज्य पावंड्यार किंवा राष्ट्रीय पावंड्यार एक व्हडलो एक सेमिनार ऑर्गनायज करात, हें सगळं डॉक्युमेंटेशन प्रकाशीत करात आनी कोंकणी रंगमाचेचो नियाळ घेवन फुडाराची दिशा ठरयात म्हणून. मजा अशें जालें की सगळें सरकारीकरण हाका म्हणटात सरकारीकरण. अरे कला अकादमीचें सरकारीकरण, नाट्य स्पर्धेचें सरकारीकरण, ताजे कडेन येवया आमी. हांव नारायण खराडे तुजे कडेन येता. हे दोगूय जाण कोंकणीचे भक्त कशे उलयले ते तुमी पळयल्यात. नाट्य स्पर्धा वयर सरता फाटल्या 50 वर्सांन काय परत सकयल देंवले? ते अशें एग्जॅक्ट आत्ताची सिच्युएशन आमी आतांच कमेंट करप सारकें जावचें ना. केन्ना केन्ना कांय काळ गेल्या उपरांत मागीर फाटल्यान पळोवन चड बऱ्या तरेन कळपाक शकता. पण 50वें वर्स आसा तर म्हाका अशें दिसता की स्पर्धा सुरू जावन ती यशस्वी जाली, तेचे फाटलो हेतू आसलो तो पूर्ण जालो अशें जर म्हणपाचें जाल्यार नक्कीच जालो अशें म्हणचें पडलें. कारण तेजो भौगोलीक क्षेत्र जें आसा तें खूब ल्हान आसा. महाराष्ट्राच्या एका जिल्ल्या सारकें आसा तें. इतल्या ल्हान क्षेत्रान जर एक पुंडलीक नायकान सारको नाटककार पळयलो तर तो एक नाटककार जरी तयार जरी जाल्लो पुंडलीक नायकान सारको जाल्यार ती स्पर्धा सक्सेसफूल जाली म्हणपाक जाय. तेंच्या नाटकाचो कॅनवास, तेंचे जे विविधता नाटकान आसा ती जर पळयली आनी एक इंडियन थिएटराच्या कॉन्टेक्स्टान ते पुंडलीक नायकांचे नाटक पळयले जाल्यार ह्या स्पर्धेन आपलें कार्य पूर्ण केलां म्हणचें पडटलें. पूण ते पूर्ण केले जवळ जवळ 90 चे दशक सुरू जातानाच, म्हणजे पहिल्या 25-30 वर्सांनूच ते कार्य पूर्ण जालें. आतां आयज आमी कंटेम्पररी थिएटराचो विचार करतना आमकां सामान्यपणान 90 उपरांत एक वेगळो काळ म्हणून विचार करचो पडटलो. तर त्या दृश्टीन म्हाका दिसता फक्त कोंकणी नाटका बद्दल अशें हें करपाची गरज ना. एकूण अखिल भारतीय स्तराचेर नाटक खंय तरी फाटीं पडपाक लागला, तेका वेगवेगळे चॅलेंजीस तेच्या फुड्यान येवपाक लागल्या, हे सगळे जाण मान्य करतात. पण हांव स्वता निराश ना किंवा त्या बद्दल परिस्थिती खूब निराशाजनक आसा, हेतूंतल्यान कांय अपेक्षा धरपाची ना अशें म्हाका दिसना. वेगवेगळे प्रयोग जातात आनी एकूण हांवें म्हटलें तशें जे एकूण जर एरिया गोंयची पळयली आनी थंय जी नाटकां तयार जातात स्पर्धेन ती पळयली त्या बद्दल क्रिटिकल जावपाकूच जाय. पूण परिस्थिती निराशाजनक आसा अशें म्हाका दिसना अजिबात. ओके, व्हेरी नायस ऑफ यू. ताणें म्हणलें एक तरुण प्रतिनिधी एक दिलासादायक चित्र उबें करता, हें वायटशें न्ही. पूण मुकेश म्हजो प्रश्न परत तोच आसा. फाटल्या 50 वर्सांन एकाच साचेची फॉर्म्युला नाटकां तयार जाल्यांत कोंकणी नाट्य स्पर्धेन. हें यश काय अपयश? हें यश न्हीच तें. कारण कितें जालां जाणा की फक्त एक स्टोरी लायन आशिल्ली कथानक नाटकां कळ्ळें न्ही, ती तीच परत परत गोश्टून तशें मी हाजेर किस्ता पळय तशें कशें जालें तें तागेले एकामेकाचो प्रभाव घेवन आनी कितें वेगवेगळे प्रायोगिकत्व म्हणटा पळय इतलें आसा. फॉर एक्झाम्पल इन महाराष्ट्रा आमचे नारायण बाबा खबर आसतलें, रवींद्र म्हात्रे आसा, अभिराम भडकमकर आसा, हे लोक इतले प्रयोगशील आसा, प्रयोग करता न्ही तंत्रांचे कडेन, लिटरली खेळटा म्हणटा ते इतले उंच वचून. तशें आमची रंगभूमी एज यू से ती सामकी एकाच साच्यातल्यान गाडी चाकोरींतल्यान तशें. तूं हें हाजें अपयश बिकॉज ऑफ आमची एरिया जिओग्राफिकली आमी ल्हान एरिया. मिडिओक्रिटी म्हणटा व्हेरी फ्रँकली. म्हणजे तुका सुमारपणाची मिडिओक्रिटी मिडिओक्रिटी व्यासंग ना तांकां. कितें विचारलें की आजूच हांव कोणी तरी म्हाका धाडलें घोस्ट रायटर ह्या विशयाचेरूच फिल्म येवन गेला, नाटक बी भायर. बरोबर, खबर आसा न्ही ते गजाली. प्रकाश, तूं इतले प्रयोग करता, नाटक करता, तुवें वेगळे तरेचो एक बाज हाडलो पुंडलिका उपरांत. सतत तुजी नाटकां येतात, सातत्य जाय नाटकाक आनी तूं एक प्रयोगशीलताय हाडटा. पूण मागीर ह्या नाट्य सर्तीन एक समांतर रंगभूमी तयार कित्याक केली ना? खंय आमचें नाटक एक बरें नाटक जर आयल्या लागला लोक पळोवपाक येतात. अरे तुका सांगता फाटल्या आतां 1.5 म्हयन्यान मराठी नाटकां आयल्यात, बरी वायट, कांय तर अति सामान्य. लोक 1000 रुपयाची तिकेट करून कला अकादमी 1200 गेलो हांव गेला. आणि अति सामान्य नाटक तुवें बरयलें दिसता म्हाका. अति सामान्य नाटक लोक 800-1200 सो आमचे व्यावसायिक हें ना.
कसो तियात्र रंगमाचेक जसो एक प्रेक्षक वर्ग तयार आसलो आनी तयार जालो 100 वर्सांचे परंपरेन, हय. तसो आमी कोंकणी नाटकाचो प्रेक्षक वर्ग निकतोच खंय तरी सुरू केला आनी ती पुंडलीक नायकानूच चळवळ सुरू केली निम्न व्यावसायिक रंगमाचे वयल्यान. बरोबर. आता थोडोसो प्रयोग जाता खरो. प्रकाश बाबा, आता नारायण बाबा सांगता ती गजाल खरी. ती कला म्हणून आमी सगळे कलेचे पिशे आहा ते बऱ्याक घेवन बसुया, पण नाटकाक लोक येनात राजू जाणा. म्हणजे हांवें फोंड्या पळयल्या कित्याक तुका नाटकाक म्हणजे लोक फुकट येना पळयले जाल्यार ना, मागीर पयलीं येताले. मुंबईचे कलाकार येतगीर तांच्या नाटकाक गर्दी करून 1200 रुपये तिकीट. 65 विनोदाक हय. व्हडले आसूं. ना ते एक ताचें दुसरें कारण म्हाका अशें दिसता की आमची अजून जी वसाहतवादी जी मानसिकता आसा पळय ते कलेच्या बाबतींत सुद्धा तशीच उरल्या, म्हणून भायले येता ते सदांच पुण्य अशें दिसता आमकां. आणि लागींची सांस्कृतीक अधिष्ठान दाखोवपी भाशा मराठी म्हणून आमी तशे जपय मारून वतात त्या तिकेटी काडून. बरोबर. कोंकणी नाटक सुद्धा नारायण म्हणटा तसो दर्जेच्या नदरेंतल्यान निकतेच वयर सरता, कारण ह्या 25-50 वर्सांक पुंडलीक नायक स्कूल ऑफ ड्रामा आमचे कडेन तयार जालो, तो आमी विसरूंक शकना. हे मान्यच करचें पडटलें. आनी भारतीय नाटककार म्हणून आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारा पर्यंत ते नाटक पावले, पूण मुद्दो आसा तो आमी वेवसायीक जायना. आमचो लेखकूय वेवसायीक ना आणि आमचो प्रेक्षकूय वेवसायीक ना आणि कलाकारूय ना. तो फक्त एकीच स्पर्धेचेर पातयेवन रावता, तो कला अकादमीची स्पर्धा आहे. पूण अशी कांय नाटकां राजदीप नायकान केली. हय हय ताणें केली, ताणें प्रयोग म्हणून केले, पूण ते प्रयोग वेवसायाच्या नदरेंतल्यान 4 थिएटरांनी लागतले आनी ते हावसफूल जातले अशी आमचे कडेन परत लोकसंख्येचो आनी आमचे अभिरुचीचो आनी आमकां कितें जाय आनी राजदीप कितें किंवा खंयचो एक वेवसायीक कितें दिता हें पळोवंक जाय न्ही. जंय महाराष्ट्रात जर 5-5 हजाराचे प्रयोग चलता, कारण त्याचो व्यास पळयात. बरोबर बरोबर. आमचे कडेन तशें जायना. आमी एक शो पळयल्या परंत दुसरे हांवें पळयलां मरे तें नाटक, आनी कितें पळयतलो काय म्हणून. ना पूण गोंयान भितर जर पळोवपाक गेलो न्ही, हांव जाणा एका तेंपार काणकोणच्यान लोक न्ही मराठी नाटक जर आयलें बस घेवन रातचे मडगांव येताले, परत वताले, केदो व्हडलो खर्च करताले ते पळय. सो अशे तरेन जर नाटक जर जाय जाल्यार राजदीपाचें नाटक गोंयान भितर आमी तो प्रयोग केलो. आमी 70तल्यान केला कोंकणी नाट्य स्पर्धेक. पयल्या 4-5 वर्सांक आमी बसी हाडून लोकांक प्रेक्षकांक नाटक दाखयले आणि हे स्पर्धेचे नाटक अशें आसता म्हणून दाखयले. तातूंतल्यान आज 70 10-15 ग्रुप तयार झाले जे निम्न व्यावसायिक नाटक करता. पण तरी आसतना जी अपेक्षा आमकां आसा, प्रमोद महाडेश्वर बी नांवां तांणी ते मॉब 70 तुमी नाटकाची एक चळवळ तयार केली. ऍड करता म्हाका खंयचे तरी नाटक म्हाका याद आसा 5000 लोक आयिल्ले. दुसरी चर्ची आसता पळय चर्चा अकादमीची कोणाची ती पयली 70 म्हणजे कॅन यू इमॅजिन. आज लोकांक हो म्हणटा नारायण बाब तसो आज लोकांक ते मोबायल आयला आणि तुझे नाटक पळोवपाक 5000 लोक आयिल्ले. सामके सुद्धा नाट्य स्पर्धा साखळेन तांणी आयोजित केली. हाऊसफुल म्हणून बोर्ड लावचो पडलो कोंकणी नाट्य स्पर्धेचे नाटक स्पर्धे तिकेटी मेळोंक ना. आणि मागीर ही जी पळय तुमची कितें कला आसा किंवा तुमचे प्रसाराचो एक जे पळय कितें कॅम्पेनीचो एक भाग आसा तो वेवसायीक कोंकणी नाटक चलपा खातीर कित्याक उपयोग ना. कारण आमी परत आमकां तितल्यो संकुचित मर्यादा घालून आमी आमचो विस्तारूच करूंक सोदिना. आमचें वाचन ना, चिंतन ना, मनन ना, नवे आपले प्रयोग करपाचे आमकां धाडस जायना. आनी एक स्पर्धा कला अकादमीची तेजेर पातयेवन रावता. आनी दुसरें तो म्हणटा तो भंय कसलो वाङ्मय चौर्याचो भंय आसा. तो तर मोठो एक हें कशें हें जाला रोटो कसो. कितें म्हणजे लेखकूच स्वता जेन्ना दुसऱ्याची नाट्यकृती चोरून आपले म्हणून खोपोवपाक लागलो, ही घातक आसा. कारण संपूर्ण हे कोंकणी चळवळ आपल्या नाट्य चळवळीत लेखक तितलोच म्हत्वाचो घटक आसता. तो जर अप्रामाणीक उरलो जाल्यार आमी कितें दाखयतले, आमचे अप्रामाणीकपणा दाखयतले. तरी तुमच्या पेपरान एक्सपोज करून बरें जालें. म्हाका म्हणजे सांगिनशें दिसता केन्ना केन्ना म्हणजे आमी जे म्हटलें की महाराष्ट्रांतली नाटकां हांगा येतात आणि ताका भरपूर लोक आसता 1000-1200 रुपयाची तिकीट काडून, आणि गोंयचें नाटक तशें हें जायना म्हणून. पण आमी आतां जे उलयताले पॅरलल थिएटर बद्दल, म्हाका गोंयचें एक वेगळेपण दिसता की महाराष्ट्रांतले जे मोठे नाटककार म्हणून नांवां जी मानल्या, विजय तेंडुलकर, सतीश शाळेकर, एलकुंचवार, हेंची नाटकां महाराष्ट्राच्या गांवागांवांत जायना. बरोबर. त्यांचो ऑडियन्स एक खूप लहान मध्यम वर्ग जो आहा तितलोच आसा. बरोबर. आणि जे मराठी व्यावसायिक नाटक म्हणून सुद्धा आसा त्याचो मुख्य ऑडियन्स जो आहा तो मध्यम वर्ग आसा. महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य जनतेक त्या नाटकाबद्दल कसली आपुलकी ना सारखे. म्हणून अण्णाभाऊ साठेंचे बी जेन्ना लाल बावटा कला पथक चलताले ती नाटकां महाराष्ट्रात मराठीन सुद्धा पब्लिश्ड रुपान वाचपाक मेळना. अजून भुरग्यांक खबरूच नासता थिएटरच्या सुद्धा. बरोबर. त्यांच्या नाटकांक 5-5 हजार ऑडियन्स आसतालो.
म्हणजे विजय तेंडुलकर, एलकुंचवार, आळेकर यांची जी मध्यमवर्गीय रंगभूमी आहात त्याच्यापेक्षा महाराष्ट्रात बाहेर वेगळी रंगभूमी तयार झाली. गोयातलं एक वेगळेपण म्हणजे जी स्पर्धेक नाटकां जाल्या ती बरीचशी गावांनूय जाल्या. पहिली पुंडलीक नायकांची नाटकां हांवें थोडी नांवां पळयली, त्या नाटकांच्या गावागावान प्रयोग झाल्या, 30-40 प्रयोग झाल्या. तर महाराष्ट्रातली आम्ही जी अखिल भारतीय स्तराचेर जी क्लासिक्स म्हणून हे जाल्ली आहा नाटकां, हे शांतता कोर्ट चालू आहे त्याचे प्रयोग कितले जाल्ले, जवळ 40 प्रयोग झाले अख्ख्या महाराष्ट्रात मिळून. पुंडलीक नायकांच्या नाटकांचे 40 प्रयोग जाल्ले आहात. गोवा आणि मातसो आजूबाजूचो प्रदेश धरलो जाल्या. तर त्या दृश्टीन म्हाका दिसता गोंयच्या स्पर्धेचे नाटक हे तशें चड व्यापक आसा, ते गावांनूय जावंक शकता. महाराष्ट्रात तशें जावंक ना. महाराष्ट्रात जी मध्यमवर्गीय रंगभूमी आहा ती मध्यमवर्गीय रंगभूमीच उरल्या आणि म्हणून तिचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाल्ली आसा. तर म्हाका दिसता एक वेगळेपण गोंयच्या रंगभूमीचो मोठो पॉझिटिव्ह आसा. व्हेरी गुड. तू बरं पॉझिटिव्ह 2-3 पॉईंट मराठी संगीत रंगभूमीचेरूय आरोप जाले. जी.बी. शॉ सारख्या हय. मनशान ते स्टुपीड म्हटलं नाटक. हय. कारण तर हे आम्ही लक्षात घेऊंक जाय मातशें. केन्ना कसली केन्ना आम्ही परंपरा कंपेअर करता ते अशा चुकीच्या गजालीकडे कंपेअर करून आपली स्टेटस ठरयता, जे कंपॅरिझनान पयलीं घेतलेली गजालूच चुकीची आसतली. ओके बरें. म्हाका नारायण खराडे म्हाका तुजे कडल्यान एक जाणून घेवपाक जाय. इतली वर्सां स्पर्धा चलता, ह्या स्पर्धेचो परिणाम गोंयान भितर प्रायोगीक नाटक तयार जावपा कडेन जालो? नक्कीच जालो अशें दिसता म्हाका. म्हणजे नाटकाचे प्रयोग करपाची जी एक वेगळी पद्धत तयार झाली, त्या बरोबर स्कूल ऑफ ड्रामा तयार झाले. स्कूल ऑफ ड्रामा बद्दल माझो आक्षेप हो आसा की तेचेर NSDचो इतलो प्रभाव आसलो की गोंयच्या रंगभूमीचे एक रिप्रेझेंटेशन करपाचे काम मातशें दुर्लक्षीत जाले. बरोबर. खूप फावटी जी ऑल इंडिया लेवलचेर मोठी नाटकां पयलींच चल्लेली आहा त्याचे परत परत ते प्रयोग करताले. पूण हांगा जे वेगळे प्रयोग जाता किंवा कोण नवीन प्रयोग करता तेका एक गायड म्हणून स्कूल ऑफ ड्रामा काम करूंक जमले ना, किंवा ते रेपर्टरीकूय काम करूंक जमले ना. ते चडशे जी भारंगमाक नाटकां जाता किंवा पयलींच थोर नाटकां मानल्या ती परत परत रेप्लिकेट करपाचें काम त्यांनी मोठ्या प्रमाणात केले. ती एक मोठी चूक जाल्या. ओके. म्हाका सांग मागीर हे पळय स्कूल ऑफ ड्रामा जे पळय ह्या गोंयांत, ताचो परिणाम म्हणून स्पर्धेचो दर्जो वाडलो अशें जाला? तांत्रिक दर्जा नक्कीच वाढलो, कारण खूप तांत्रिक फॅसिलिटीज पयलीं नासल्यो लोकांकडे. गावांत जे नाटकां करताले फक्त स्कूल ऑफ ड्रामा खातीर वाडोवंक ना. हय. गोंयान इंजिनियरींग कॉलेज, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आनी गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक हातूंतल्यान जे सौंदर्य शास्त्र शिकिल्ले जे लोक आसले तांच्यांनी, आनी ते चडशे बिगर कोंकणी लोक आशिल्ले, कांय लोकां, तांच्यांनी कोंकणी नाटक गिरेस्त केले, तांच्यांनी गोंयची मराठी रंगभूमी गिरेस्त केली. फक्त स्कूल ऑफ ड्रामा स्कूल ऑफ ड्रामाचो तूं एक तरुण भुरगो अभ्यासक म्हणून हांव तुका विचारता, स्कूल ऑफ ड्रामा आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 8 ते 10 वर्सां गोंयांत चलता. ना 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 हांव स्कूल ऑफ ड्रामा पयलींचे उलयता. कॉलेज ऑफ थिएटर, जे कितें आसता हांव तेच म्हणटा. गोंयची जे स्कूल ऑफ ड्रामा नाट्यशाळा म्हणया, गोंयची नाट्यशाळा 8 ते 10 वर्सां चलता. ना ना त्याच्या पयलीं 30 वर्सां चल्ल्या स्कूल ऑफ ड्रामा कला अकादमीचे. 3 वर्सांचो कोर्स जो चलता. कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट म्हणटा तुम्ही ते. तुम्ही म्हणता ते कॉलेज ऑफ थिएटर. हांव म्हणटा ते पयलीं जे 80च्या दशकाच्या अखेरीक स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू झाले, त्यांनी काय नवीन नाटकांची ओळख झाली लोकांक, काय नवीन तांत्रिक गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. त्या निमतान भायल्या वेगवेगळ्या महोत्सवांकडे संपर्क आयल्या उपरांत आपल्या नाटकाकडे एक वेगळ्या दृश्टीन पळोवपाची एक संधी मेळ्ळी. आणि त्या बरोबर आमचेकडे कितें वेगळें आसा, आपले नाटक कशें वेगळें आसा हेय पळोवपाक एक लोकांक संधी मेळ्ळी. पण म्हाका एक दिसता कितें जे आमी म्हणटा की ते शिराकल्या भशेन जाला, त्याचें एक कारण जशें आयडेंटिटी पॉलिटिक्स फाटल्या दिसांनी स्ट्रॉंग जाला, तशें थिएटरान सुद्धा आपली आयडेंटिटी असर्ट करपा पुरते थिएटर काम करूंक लागला त्याच्या रूपच्या लेवलचेर. म्हणजे फोक बेस्ड नाटकां जाता. बरोबर. पूण तो फक्त फोक म्हणजे समजा आमी आतां जे चर्चा करूंक बसल्या, आमी जर विचार केलो की आमकां आमची संस्कृती दाखोवपाची आहा, तुमी दोतर घालून बसतले, हांवूय धरया काश्टी लावन बसतलो आनी ते चड जेन्युइन गोवन दिसतले, तशें जावचें ना न्हय. बरोबर. तर तशेंच खूप फावटी फोक बीन जे गोवन फोक वापरताना तो एक फक्त गोंयचो एक म्युझियमान दवरपाचे लायकीचे नाटक तयार जाता. वेगवेगळे फोक हाडले, ते म्युझियमांतली गजाल पळयतात तशें आमी नाटक पळोवंक लागले कांय बाबतीन. पूण त्या भायर त्या फोकचो जर बऱ्या तरेन वापर केलो, म्हणजे फोक फक्त रिप्रोड्यूस करून जावचो ना, तो परत एक्सप्लोर करचो पडटलो. तेची सामाजीक जी मुळां आसा ती खंय आसा आनी आजच्या संदर्भात ते आमी कशें नव्यान रिइंटरप्रेट करतले हे लक्षात घेवन जेन्ना काम जाला तेन्ना शबय शबय बहुजन समाजासारखे नाटक तयार जाल्ले आसा. तर ती एक म्हाका गजाल दिसता की फाटल्या कांय वर्सान फोक हो फक्त एक आपली एक आयडेंटिटी वेगळी दाखोवपा खातीर आनी गोवन नाटक म्हणजे गोवन फोक असो जावपाचो मातसो एक म्हाका धोको दिसता. तो बाकी कडेन जाल्लो आसा. म्हणजे नॉर्थ इस्टचे नाटक खूप प्रभावी नाटक म्हणून ते फुडें आयले.
आता थंय सुद्धा अशें दिसता की ते एक फोक परत परत रिपीट जावंक लागला. तर ते ऑल इंडिया लेवलचेर जाता. आमी तेची जर जाणीव दवरली जाल्यार त्या ट्रेपांसून आमी सुटपाक शकतात. नाही पण आमचे गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान तुम्ही म्हणटा ते गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्टाची जी लागणूक आशिल्ली ती आता इतली 5-6 वर्सां जाली सुरू जाला, पूण जे प्रॉडक्ट दिवंक जाय आशिल्लो तो प्रॉडक्ट येना गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर. हांवूय बी एग्री जाता. म्हाका ते सांग प्रॉडक्ट एक सांग, आता नाट्य स्पर्धा जाली किंवा ताचे पयलीं एक वर्कशॉप जावपाक जाय आशिल्लें, लेखकाक एकठांय हाडपाक जाय आशिल्लें, नाट्य स्पर्धेचें इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय आशिल्लें, आनी तातूंत भितर ही पळय नाट्यशाळा तांचें कंट्रिब्युशन जावपाक जाय काय आशिल्लें. कनेक्टूच ना ते गजाली कडेन. ते कनेक्ट तांकां पडिल्लेंच ना जाल्यार तांच्या विचारात सेटअपाक तांचे प्रभारी जे कोण आसा पासून ते बाकीचे फॅकल्टी ते खंय इनवॉल्व जाल्ले आसा का दिसतात खंय आनी काय. हांव एक मुद्दम सांगूंक सोदता एक हे म्हणून जे टिचींग जाता फॉर्मल टिचींग भितर नकळत एक एलिटिस्ट एप्रोच येवंक लागता. म्हणजे तेचो सगळ्यान व्हडलें स्वप्न कितें आसता की नाटक हांव भारंगमाक करतलो. ते भारंगमाक पळोवपाक कोण आसता तर थंयचे दिल्लीचे IAS ऑफिसर आनी अशे मोठे एलिट लोक जे आहा ते थंय येतले, कारण ते आसाच एका एलिट एरियान. बरोबर. स्कूल ऑफ ड्रामांसून किंवा कॉलेज ऑफ ड्रामांसून भायर येयल्ल्या मनशाक अशें दिसना की म्हाजें नाटक हांव अशें तयार करतलो जे गोंयच्या गांवागांवांत जातले, तेचे प्रयोग जातले. तेचे हेच कितें आहा स्वप्न की भारंगम एक वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरचो एक फेस्टिवल आसता. आतां तो एक कोलंबोचो येयला, म्हणजे कोलंबो जातकूच मागीर इंटरनॅशनलचो एक शिक्को बसता, नाजाल्यार मागीर काठमांडू. तशें आमी जर फाल्यां एक नाटक बसयलें आनी व्हरून भुटानाक केलें जाल्यार हांव काय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो कलाकार जावचो ना न्हय. पूण अशे जे फक्त एलिट सेंटर्स आसा आनी जी चडशी सेरेंडिपिटी एक हांगा जाला ते, म्हाका ते सेरेंडिपिटी हो सगळ्यान व्हडलो थ्रेट दिसता थिएटराक. कारण कितें पूर्ण खाजगी भांडवलाच्या हेचेर चल्लेलो फेस्टिवल आसता तो. जर तुम्ही सेरेंडिपिटीच्या दिसांनी थंय गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतल्या गांवांतलो आयिल्लो खंयचोय मनीस थंय मातसो भितर सरपाक भियातलो. वातावरणूच अशें आसता की कळटा एक वेगळेंच वातावरण आसा. तर हे खाजगी भांडवल तो जो पळय सेरेंडिपिटीचो पळय प्रयोग जाला, हय विशेषतः हांवें थंय एक 3-4 नाटकां पळयल्या जी म्हाका आंतरराष्ट्रीय दर्जाची दिसली. आसतली तेच्या बद्दल हांव ते उलयना. पळोवपाक देशांतले टॉप टॅलंट आयिल्ले. हय. सो हो जो पळय प्रयोग जालो हो प्रयोग बरोबर ना असं म्हणटा तूं? ना ती पळोवपाक मेळटा हेच्या बद्दल म्हाजो आक्षेप ना, ती बरी गजाल आसा. हय. पूण थंय परफॉर्म करप हो जेन्ना सगळ्यान व्हडलें स्वप्न जाता That's तेन्ना true. नाटक लोकांपासून तुटता. सामान्य मनशाचें मागीर कितें, कारण सेरेंडिपिटी सारखे फेस्टिवल हे एका खंय तरी एका सेंटरार जातले, थंय खंयचे लोक येतले, तर त्या दृश्टीन एक एलिट थिएटर तयार जावपाचे प्रोजेक्ट जावंक शकता. तो भंय आसा. तो भंय आसाच. आणि गोंयान भितर नाट्यशाळेक लागून तसो भंय निर्माण जाला. हय म्हाका दिसता थंयसून आयिल्ल्या भुरग्याक आतां जाला कशें गोंयान नाटकां खंय करतात लोक, नाट्य स्पर्धा, प्रयोग सांज, कोंकणी अकादमीचे महोत्सव. पूण त्या भायर आपले नाटक घेऊन हांव लोकांकडे वयतलो हो जर आत्मविश्वास तुमच्या शिक्षणांतल्यान येना जाल्यार ते शिक्षण अर्धवट आसा अशें म्हणचें मागीर पडलें. मुकेश एलिटिस्ट म्हणून ताणें जो आरोप केला तुमकां लेखकाकय लागता. कारण गोंयान भितर तुमी जर समजा कोंकणी नाट्य चळवळीन जर आज जर खानो मारपी जर एक 50-60 लेखक आसात, ह्या 60 लेखकांचे नाटका कडेन लागणूक काय ना आसा. आनी फक्त कितें तुम्ही एलिटिस्ट जाले तुमकां बरयतले केन्ना जेन्ना कोण तरी 2 मॅगझिनां छापतली आनी खंय तरी एक दिवाळ्यांकर आपण बरयतलो किंवा 5 वर्सांनी एक असाइनमेंट बेस्ड रायटिंग कथा सुद्धा. म्हणजे तुझे सारख्या मनशान आज नाट्य चळवळीन योगदान दिवपा खातीर नाटकां बरयली, सामकें प्रयोग केले. सो अशे तरेचे आमचे जे पळय क्रियाशील असे 50 लेखक जर आसात तांकां लागीं घेवन तांकां अशे तरेचे प्रयोग कित्याक जालो ना? नवे लेखक नाट्य चळवळींत कित्याक तयार केले नात? तो म्हाकाय हो खूब प्रश्न पडटा. आनी ते कशें की अशें कितें हें जालां ऑब्सेशनांत आमी उलयताले पळय, खंयचे विदेशी घेवप नाल्यार ते अणकारीत करप, कळना त्या लोकांच्या तकलेर मारप, तें एक जालां. आज सादी राजू पळय आमी उलयताले सेरेंडिपिटी आनी गोवा लीट फेस्टिवल म्हणून जाता, गोंय साहित्य महोत्सव. आज मेरेन तुमी सांगचे ताजें हें बजेट हो खर्च केला. थंय आतां नारायण बाब म्हणटा फोण जर फोणेचो सादो तो लेखक तो सादो आसतो, ताका पळयल्यारूच थंय वातावरण अशें जातलें की नाका रे बाबा हांव वतलो तो. हांव खरें सांगता म्हजे तरी म्हाका अकड म्हणजे ते कांय हे लोक स्वताक एलिट काय कोण समजतात ते एक दीस ते नाटक ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या. नाटक हो केदो साहित्य प्रकार सादो बी न्ही तो. आतां तुमकां म्हजें वैयक्तीक मत सांगता, म्हाका एक मोठे विचारवंत लेखक दत्ता नायक सांगता की नाटक वाचपाक आपल्याक वाज येता म्हणून. नाटक हो फक्त पळोवपाचोच प्रकार म्हणटा. म्हणून हांवें आतां जी 12-14 नाटकां प्रकाशीत केल्यात ताका जर एखादो येदो व्हडलो सिद्धहस्त लेखक सांगता की आपल्याक वाचपाक वाज येता जाल्यार आपण कितें करप ते नाटका संहितेचें?
बरोबर. ही जी निराशेची परिस्थिती पूण आहे पुंडलीक नायकाची नाटकां वाचताना आमकां मजा येताली हा मजा येतालीच. सामकें. पूण आनी आतांच्या ताणें कितलेशे लेखकांक स्फूर्ती दिली. आमी त्याच्या नंतर घडिल्ले लोक न्ही. सारकें सारकें. सर म्हाका एक सांग प्रकाश बाब, 25 वर्सां पयलींची कोंकणी रंगभूमी आनी स्पर्धा समकालीन आयचें नाटक लक्षात आयलें. 25 हय, वर्सां हय, आशिल्लें हय. नाटक ताजे नंतर स्पर्धा आनी आयचें नाटक हाजें कितें ताळमेळ आसा? नाटक बदललां, नाटक फुडें वता? म्हाजे खंयचोय लेखक हो सदां अस्वस्थ आसता आनी अपूर्णच आसता. हे जर लेखक म्हणून म्हाका दिसता की तितलो जो आमकां जी उंची गाठोवंक जाय ती आमी अजून गाठोवंक ना. इवन पुंडलीक नायकाच्या नाटकांनी एक तेणी एस्टाब्लीश केलें 90 पर्यंत, पूण रिपिटेशन ऑफ थॉट्स, रिपिटेशन ऑफ वर्ड्स, डायलॉग्स आनी आयडियाज म्हज्याय नाटकान, कारण रिपिटेशन हो जिवनाचो भाग. शेक्सपियराच्या नाटकांनी तसो, पूण अफलातून कितें तरी आमी कोंकणी नाटकाक एक सिद्धांतीक दिलें. हो काळ अजून येवपाचो आसा. फक्त तंत्राचे नदरेंतल्यान तंत्रां जशी बदलत गेल्या त्या तंत्रा खातीर नाटक बरें दिसपाक लागलां, पूण नाटकाचो मंत्र तितलो ना, तितलें जावं ना आमचे कंटेंट कंटेंट भितरलो आसा न्ही, अजून आमी समाधान नाही. डेप्थ ह्या नजरेन नाटक लेखक तुज्या कांय हातान ना, पूण लेखन आनी सादरीकरण गोंयान भितर कोंकणी नाटकाक डेप्थ आसा. आमी जेन्ना कोंकणी नाटक म्हणटा न्हय तेन्ना म्हाका पयलीं दिसता की सगळे कोंकणी नाटक एकूच सारकें आसा हे पयलीं आमी अशें ना हे लक्षांत घेवंक जाय. म्हाका स्वताक दोन हे दिसता भितर, परंपरा ताका म्हणूंक शकतात. एक म्हणजे 2 नाटकांच्या एग्जाम्पला वयल्यान कळटलें. एक पुंडलीक नायकांचें नाटक पिपळ पेटला, थंय म्हाजन आसात आनी ते त्या वसंतोत्सवाक वयतात. आनी दुसरी कडेन दत्ताराम कामत बांबोळकरांचें रथोत्सव नाटक, थंय म्हाजन आसात आनी थंय सुद्धा मंदिराच्या उत्सवा बद्दलचें नाटक तयार जाता, ते रथोत्सव. 2 नाटकां ह्या बाबतीन साम्य आसले तरी पूर्ण 2 तोकाची नाटकां आसा. एक कितें सांगता की ती जी सिस्टम आसा मंदिराची आनी म्हाजनांची, तेचो कॉलेप्स दाखयता एक नाटक. तें कशें सोंपलां, ती वेवस्था कशी पोकळ आसा, म्हणजे एक मॉरल डिजनरेशन, कल्चरल डिजनरेशन त्या सिस्टमानसून येता तें एक नाटक दाखयता, आनी दुसरें नाटक त्या सिस्टमीक ग्लोरिफाय करता. दुसरें नाटक जें आसा ते युनियन्स, एक नवीन तयार जाल्ली इन्स्टिट्यूशन न्हय, म्हणजे एक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जाल्या शिवाय लेबर युनियन तयार जायना, हो एक नवीन इन्स्टिट्यूशन आमच्या समाजातली. तर लेबर युनियन किंवा जुने परंपरा नाकारप ह्या गजालींक तुच्छतेन पळयला आनी तांकां डिग्रेड केला ह्या दुसऱ्या नाटकान. तर म्हाका दिसता हो एक सांस्कृतीक संघर्श खंयच्याय समाजान तो आसताच. बरी गजाल की आमच्या गोंयच्या रंगभुमीचेर तो आसा, दिसता ठळकपणान की 2 परंपरा एकमेकाकडे झगाडटात म्हणजे कितें व्यक्तिगत संघर्ष न्हय, तो 2 परंपरांतलो संघर्ष. तर म्हाका एक दिसता की ही जी जुन्या गजालींक क्वेश्चन करपाची, तेंचेर प्रश्न उपस्थित करपाची टेंडन्सी 90च्या पयलीं जितली स्ट्रॉंग आसली ती 90च्या उपरांत मातशी डायल्यूट जायत गेली. आनी फाटल्या 30 वर्सान जशें पॉलिटिकल लेवलचेर रायटिस्ट थॉट चड डॉमिनंट जाला, तसो तो नाटकानूय चड डॉमिनंट जावंक लागलो. आनी म्हणून तें नाटक आतां चड डीप वचना, तें खूब उथळ दिसता, जशें आजचें राजकारण उथळ दिसता. आजचें राजकारण सगळ्यांक म्हणिना. माझो आक्षेप मातसो असो त्या बाबतीन की म्हाजो वैयक्तीक अनुभव, हांवें जेन्ना म्हज्या नाटकांनी विशय काय हाताळ्ळे तातूंत दलित संवेदना हाताळ्ळी आनी हे सगळे तुमी म्हणटा पर्यावरणाचे विशय हाताळ्ळे. म्हाका वैयक्तीक अनुभव आसले की म्हजें नाटक बंद करपाचें हे जाल्लें. तेच म्हणटा, म्हणजे तो जो नाटक प्रयोग जावचो न्हू म्हणून मॅजिस्ट्रेटान हें केल्ली, ऑर्डर काडली, श्रीविचित्राची जात्रा बंद करा म्हणून कोणी सांगूंक ना. आमचे देव ते भायर उडयता, तो देव भिरकावन मारल्या शिवाय आमकां फुडें वचपाक जमचें ना म्हणून सांगपी प्रोटॅगॉनिस्ट 90च्या पयलीं तयार जाल्लो. त्याच्या उपरांत आमी आतां देव माथ्यार घेवन नाचपाक लागल्या न्हय. तर ही जी पॉलिटिकल शिफ्ट जाला तसो नाटकान जाला, जशें हे म्हणटा. आमचे कडेन पॉलिटिकल नाटकच ना मरे. ना, बरी पॉवरफुल पॉलिटिकल सॅटायर, इतिहासात्मक जाला. हांवें आतां ओपिनियन पोलाचेर नाटक केलं, फक्त डॉक्युमेंट बेस अशें. पॉलिटिकल नाटक न्हय, राजकीय नाटक. पुंडलिकाल्या नाटकान सुरवातीचे कांय एकांकिकांनी तो आयला विषय मातसो आयला, पूण असो पूर्ण नाटक 2 वरांचें नाटक सुरींग आसा न्हय. एक म्हणजे खंयचें नाटक पॉलिटिकलूच आसता, आनी जे सांगता की हांव अजिबात पॉलिटिकल ना, ते चड पॉलिटिकलच विचार मांडटा. तर ते सुरींग जर पळयले, हांवें एकदां पुंडलीक सराक विचारलेलें का म्हाका अंदाज म्हणजे दिसले, हांवें तांकां विचारलें कितें की तुमी ही जी नाटकां बरयल्या तेन्ना पयलीं 67 एक नक्सलबाडीक मोठो उठाव जालो आनी तेचो प्रभाव
भारतभरातल्या साहित्याचेर पडलो, सारकें. तुमचेर काय त्याचो प्रभाव पडलो काय म्हणून. त्यांनी इमिजिएट त्यांचे आन्सर असले की हय म्हाका कसेल त्याची जमीन हे तत्व पटले. आणि म्हाका दिसता की सुरीन जे नाटक आसा थंय जे ते पथनाट्य करपाक येतात एक प्रकारे सशस्त्र विद्रोहाचो मेसेज घेऊन येतात ते आणि थंय प्रत्यक्ष विद्रोह घडवून हाडटात. आज असो अँटी एस्टॅब्लिशमेंट इतलो स्ट्रॉंग थॉट नाटकान येवप कमी जाला. रायटरूय मातशे भिवन बरयतात. सारकें. आणि दुसरे म्हणजे जाला कितें पॉलिटिकल हे आमचो कोंकणी लेखक सरकारीकरण जाला रे. कोंकणी लेखकाचे म्हाका पुरस्कार जाय, म्हाका सरकारा कडेन बरे संबंध जाय, म्हाका कोंकणी अकादमीन येवपाक जाय. इंडिव्हिज्युअली काय लोक आसा व्हेरी फ्रँक सगळे लोकांनी कोण म्हणजे ताजे लक्ष कोण उरले रे भायर. हांव ना तसले कितें कितें न्ही, माझे जगपाचे आणि स्वाभिमानाचे काय विषय असा लेखक म्हणून हांव केन्ना म्हणजे आसा सरकारी काय जाण जर ताका जर दिसता की पुरस्कार घेतकरूच आपल्या वतना विमान येतले मागीर वयर म्हणून इट्स व्हेरी बॅड. म्हाका सांग, पुरस्कार मेळोवपा खातीरच नाटकां ट्रान्सलेट करप आनी ताजो डॉमिनन्स ट्रान्सलेटेड नाटकां चड आसप हे कारण स्पर्धेची कला अकादमीन आपली ना. रीत सुरू केली न्ही प्रायज दिवपा खातीर तेन्ना मातशें वाडलें तें. तेन्ना चड वाडलें. एक म्हाका अशें दिसता की पुरस्कारांचे जे हे आसा न्हय आमी लेखकांकूच हे दोश दिवपाची गरज ना. आमचे पंतप्रधान सुद्धा सध्या पुरस्कार घेवतूच भोंवतात न्हय. भोंवतात, तर सारकें. ती जी खंयचोय काल विचार हांवें गार्डियनाचेर असो लेख वाचलो. पॉलिटिकल डॉमिनंट पोझिशनार जो क्लास असता त्याचे विचार बाकीचे फॉलो करपाक लागतात. त्यामुळे पंतप्रधान जेन्ना पुरस्कार घेत एकठांय करीत भोंवता तेन्ना मागीर लेखक सुद्धा पुरस्कार एकठांय करीत भोंवले दोश दिवपाक मेळटा. म्हाका सांग, म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाक हा. जाय. ना, हांव ते नाटक translationाचेर जेन्ना येता. नाटक पळय जेन्ना घडटा एक लक्षांत धर, ही हो एक न्ही लेखन हे वेगळो, तो वैयक्तीक लेखन, तो आपले बरयता छापून हाडटा जालें. नाटक जेन्ना पळय घडटा, एक कोण तरी नाटक बरयता, तो दिग्दर्शकाक मेळटा, दिग्दर्शक कलाकार वेचून काडटा, ही एक सांघीक अशी प्रतिक्रिया. हय सो हें सगळें घडटा आसतना एक ती चळवळीचो भागय आसता. हय ताणें टायमार येवप, ताणें सारकें हें करप, एक्सरसायज करतात, एक नाटकाची कलाकृती उबी जाता. सो तुमी कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक हांचे कडेन चर्चा करतात, बसतात, अशें एक प्रोसेस मदीं जातालो. वर्कशॉप टायप नाटक तयार जातालें. हय तशें हांवूच न्हय बाकीचे लोक गोंयांत करतात तशें ना अशें ना. म्हाका एक म्हणजे दिसता कितें तुमी जशें म्हटलें अनुवादाचें तेजेर म्हाका एक फाटल्या दिसांनी जालें अशें की ते कुजबुजानूच छापून आयिल्ले की भायरसून ब्रेख्त, काम्यू अशी हेंची नाटकां जाता जी कोणाक काय कळना. आनी हे म्हाका त्या कौस्तुभ नायकान मागीर सांगलें, गोंयच्या एका कोंकणीच्या प्राध्यापकान ताका फोन करून म्हटलें कितें शेक्सपियर, ब्रेख्त, दारियो फो आमकां कित्याक जाय काय म्हणून. तर म्हाका एक याद जालें मागीर की 2017च्या 31 डिसेंबराक जी भिमा कोरेगांवान मोठो जो हे जालो एक परिशद जाली आनी मागीर ती केस जाली, 16 जाण भितर उडयले. थंय ब्रेख्ताच्यो 4 ओळी म्हटलेल्यो सुधीर ढवळेंनी की गर जुल्म है तो बगावत होनी चाहिए शहर में, वरना अच्छा हो सुबह होने तक ये शहर जलकर राख हो जाए. या 4 ओळीं खातीर तांकां 6.5 वर्सां जेलीन उडयले रायटिंगाचो आरोप घालून. म्हणजे गव्हर्मेंटाक ब्रेख्त नाका. म्हाका अशें दिसलें की ह्या गव्हर्मेंटाकूय ब्रेख्त नाका, हिटलराकूय तेन्ना ब्रेख्त नाका आसलो, आनी गोंयच्या थिएटरांतल्या कांय लोकांक जर आमकां ब्रेख्त नाका अशें दिसता जाल्यार मातशी डेंजरस गजाल आसा ती. म्हणजे आमकां ब्रेख्त कित्याक नाका म्हणपाचो, म्हणजे तो पॉलिटिकल आयडिया तेची आमकां नाका दिसता अशें जाला. कारण अनुवाद हेय बरोबर की फक्त कितें तरी विदेशांतले आसा म्हणून ते उखलाप आनी ते बरें म्हणप हे त्यांनी म्हटलें तशें भाशीक वसाहतवादाचो हे जाता तो. म्हणजे फक्त की एक युरोपचें नाटक आसा म्हणून आमी ते घेतात. तशें पळोवंक गेल्यार आमचें थिएटरचें शिक्षण जर तुमी पळयलें, लॅटीन अमेरिकन नाटकां खंय कोणाक खबर आहात? लॅटीन अमेरिकन मोठ्या प्रमाणात थिएटर चलता, एकदम बरे बरे रायटर तयार जाल्ले आहा. लिटरेचरान जाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्या महायुद्धा उपरांत युरोपा लॅटीन अमेरिका फुडें आसा. पण आमी तेंची थिएटरांतली नाटकां आमचे पर्यंत स्कूल ऑफ ड्रामान तरी खंय पावता? आमी त्या बाबतींत युरोपाक फक्त फॉलो करता. तशें फॉलो करपाच्या दृश्टीन अनुवाद जावप ही धोकादायक गजाल आसा. मागीर ते युरोपांतले जावं कितें किंवा भारतीय भाशांतले खंयचे नाटकाचे जावं. पूण त्या भायर जर आमकां भायले कांयच नाका असो जर एप्रोच दवरलो जाल्यार तो डेंजरस आसा एकदम. कारण आमी मोबायल खंयच्या तरी कंपनीचे वापरतले, आमचे रियल लायफान आमची भायल्या जगा कडेन आमचो संबंद चडान चड वाडत चल्ला. तर आमचे वेगळेपण आमी पळोवंकूच जाय. पूण त्या बरोबर ग्लोबल लेवलचेर कांय कॉमन गजाली आसात जेंनी आमी आतां बांदलेत. हे भानजर येवंक ना जाल्यार ते गोवन नाटक म्युझियमान दवरपाचें जावंक शकता की लोक जशे एक वेगळे जनावर पळोवंक येतात न्हय तशें आमी आतां गोवन नाटक पळोवपाक या अशें जातलें.
मनशान नाटक पळोवपाक वयताना एक गोवन नाटक पळोवपाक किंवा मराठी नाटक पळोवपाक वचप नासता न्हय, एक वैचारीक मोठी देवाण घेवाण जातली ह्या अपेक्षेन आनी एंटरटेनमेंट आहा भितर. आता त्या परत जाला कितें, एंटरटेनमेंटाची एक मोठी जबाबदारी आसता नाटका कडेन. आनी थिएटर केन्ना सुरू जाता म्हणटा आमी की मनीस आपले व्यक्तिमत्व बदलता, तो दुसरो कोण तरी जाता. तर हे महत्वाचें एक काम आनी फंक्शन थिएटराचें. ते काम आता राजकारण्यांनी घेतलं आपल्याकडे. कालूच आम्ही जे वारकरी ह्याचे हे पळयले, मुख्यमंत्री चिपळे बिपळे वाजयताले. तर आणि ते आम्ही म्हणटा नाटकाक ऑडियन्स येईना, ते आपलो ऑडियन्स घेऊन येतात. तर तो एक थ्रेट आहा थिएटराक. नाटकाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेतल्या, ते आपूण परफॉर्म करूंक लागल्या. ढवळीकर टाळ वाजयतलो, मुख्यमंत्री चिपळे वाजयतलो, अख्खो परफॉर्मन्स तयार करतले, कला अकादमीचो अध्यक्षय उमेदीन टाळ वाजयतलो. तर एंटरटेनमेंटाची जबाबदारी त्यांनी घेतल्या, मागीर थिएटरवाल्यांकडे उरले कितें. तर म्हाका दिसता की ते आता स्वतः जर फ्रंट स्टेजीर येवंक लागल्या जाल्यार त्यांच्या ह्या परफॉर्मन्साच्या बॅकस्टेजाक कितें चलता ते आमकां थिएटरवाल्यांक स्टेजीर हाडचें पडटलें. बरो ह्या चर्चेक एक वेगळे बरो मुद्दो दिलो. पण तुका एक बेस्ट एक हें सांगता, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः माझ्या नाटकान काम केलां आणि कला अकादमीचे नाट्य स्पर्धेत आपण पहिलेच खेप काम केलां अशें बी सांग. म्हणजे बेस्ट एक दिलासा दिवपाक म्हाका ह्या चर्चेचे एक्टर बरेच आसा, त्यांच्या ऍक्टिंगे बद्दल हांव प्रश्नच उपस्थित करीना. ही इज अ फॅन्टॅस्टिक एक्टर. बरें लागलं. बरें आता आमकां फाटल्यान कितें चल्लां दाखोवचें पडटलें. पण म्हाका चर्चेच्या निमाणे कडेन तुमकां प्रत्येकाक होच प्रश्न परत विचारून दिसता. 50 वर्सां जाल्यात, आतां फुडें कितें? आमी नवे प्रयोग करतले, वेगळी वाट आमकां चलची पडटली. ह्या स्पर्धेक एक नवें परिमाण, एक नवी दिशा दितले. हें म्हजो पयलीं हांव सांगता राजू. आतां तुवें म्हजो प्रश्न विचारलो तो हाका जोडून सांगता की एक हांव नाटककार लेखक म्हणून तुमी विचारलें तुमी अशें पयलीं एकठांय करता, चर्चे पयलीं करताले, आतां जाता काय म्हणून. म्हाका हातूंत बरे अनुभव आसा आनी सामके वायट अनुभव आसा की नाका तें नाटक बरोवपाक म्हणून. कशें तें सांगता. हांवें नाटक बरोवन जर दिलें आनी तो जेन्ना रंगसूचना घालता, ब्रॅकेटान घालता, हांगा गोरख कल्याण बांसरी 7 सेकंद वाजय म्हणून 7 ताका गोरख कल्याण कितें तो खबर ना आनी कांयच खबर ना दिग्दर्शकाक. तो विचारूंक ना तुगेले ओरलूक करता. म्हणजे चर्चे ही गजाल घडनासतना कितें करप. आतां उदाहरण फोक हें आहा पळय न्ही, फोक सॉंग बी हें ऑब्सेशन कशें जालां कळ्ळें न्ही. बरोबर. ऑब्सेशन इतलें जालां की हेच आनी एका नाटकां म्हणजे तुका सांगता ना 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 हांगा बोरें उठाव घेवपा खातीर, टेक ऑफ घेवपा खातीर एक फोक सॉंग तें बी काणकोणचें घालुया म्हणटा. घुडलें नाटक कोणाचें कमी चलता काय हांवें ह्यो करूं नाका जाल्यार नाटक. दीस इज द थिंग हॅपनिंग. नाटक जर वयर व्हरतलें कोंकणी जाल्यार हें एकेडमीक वातावरण जाय. परेश जोशी वास्को वेन आय वॉज इन स्कूल, म्हणजे कोण रिलेटीव तें काम आशिल्लो हय, फक्त 15-20 दीस वाचन करी, नाजाल्यार कितें पश्चिम बंगाल कळ्ळें तो उच्चार आयकूं येता तें. राजू खरें सांग. तूं म्हणटा की आतां चड सिरियसली हे सगळें एकेडमीक जाय. ही डिस्कशन पयलीं हें वाचक म्हणनाका, भाशा पळोवप थंय ताजे उच्चार अशें न्ही. हांवें सांगलें की अती फोनेटिक्स शुद्ध नाका, पूण बेजीक जाय न्ही, चुकूं नाका. आनी बाकीचे चर्चा सगळी आनी तें हें नातें जाय दिग्दर्शकान. ताका दिसता आतांच्या दिग्दर्शकांक वेदर ऑर नॉट इज अ स्टुडंट ऑफ आमी करता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय ते लेखक म्हणून आमी कितें कंट्रिब्युशन दिवंक शकतात ही नाट्य चळवळ मुखार व्हरपाक. लेखकान पयलीं आपली सामाजीक बांदिलकी मानूंक जाय. दुसरी आपली एक प्रादेशीक अस्मिता, ते प्रादेशीक अस्मितायेचें ताका भान आसपाक जाय. आणि तिसरें म्हणजे ताणी हो कॉम्प्रोमायज फॉर्म ऑफ आर्ट, म्हणजे लेखक दिग्दर्शक ते सगळें चर्चेनूच नाटक. म्हाज्या नाटकान तूं अक्षर बदलू नाका अशें म्हणपाचो अधिकार लेखकाक ना. ती लवचिकता ताणी दवरूंक जाय. आमी नाटकाच्या निमाण्या दिसा सुद्धा नाटकान बदल करतात, स्वतंत्र संहिता आसली जाल्यार, आणि ती अपेक्षीत आहा जाल्यार करपाची आपल्या लेखकाची तयारी आसपाक जाय. आणि ते सांघीक कृती कशी दिसूंक जाय, प्लस ते आपली अस्मिता दाखोवपी एक वैश्वीक पावण्यार व्हरपी कितें तरी नवें करपाचें धाडस आमकां मुखावयल्या 50 वर्सांक व्हरचें पडटलें. ना जाल्यार आमी थंयच सॅच्युरेशन. नारायण खराडे, तूं इतले वेळ बरें वैचारीक उलयलो. म्हाका तुजे कडल्यान अपेक्षा आसा चर्चेचो समारोप करतना तुजे कडेन एक लास्ट स्टेटमेंट येवजो. नाट्य चळवळ तूं फुडल्या 15 वर्सांत कशी पळयता विजावीज कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा? एक म्हणजे म्हाका दिसता जेन्ना समाजान वेगवेगळ्यो चळवळी स्ट्रॉंग असतात तेन्ना आपोआप नाट्य चळवळ स्ट्रॉंग जावंक लागता. अशी हिस्ट्री पळयल्या बरोबर दिसता. म्हणजे भारतान इप्टाचो जो मोठो प्रयोग जालो, जेच्या वयल्यान मागीर संगीत नाटक अकादमी, NSD ह्यो इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्मेंटान इंडिपेंडन्सा उपरांत तयार केल्यो. मुळान त्याच्या फाटल्यान सामाजीक चळवळी आसल्यो. किसान सभा सुरू जाली, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस सुरू जाली, तेतूंतल्यान इप्टा फुडें आयली. हांगा सुद्दां गोंयान जेन्ना नाटक, बरें नाटक केन्ना तयार जालें, जेन्ना चळवळीचे वातावरण आसलें, म्हाका दिसता पुंडलीक नाटक. म्हाका तुका हांगा दवरता आनी हांव तुमकां दोगूय जाणां प्रश्न करता. गोंयांत संघर्श रस्त्यार फाटल्या 5 वर्सां चालू आहा मरे.
हा इतल्यो चळवळी मायनींग इंडस्ट्री पुर्लीकान बरयल्यार 30 वर्सां जालीं मायनींग इश्यू जालो टुरिजमाची इश्यू जालो प्रॉस्टिट्यूशन जालें कसिनो जाला आतां इनाफ इज इनाफ गोंय विकून उडयलां एक नाटक येना ताचेर आम्ही मायनिंगाच्या बाबतीत पुंडलिकाच्या उपरांतचे नाटक आम्ही भुई म्हजी भांगराची म्हणून ही चळवळ तो जर आम्ही म्हणटा आम्ही तो जर म्हणटा की ताजे प्रखर रिफ्लेक्शन साधे राजू केलं, कोविड केलं. जालें न्ही कोविडान सगळी जगाची इकॉनॉमी आलेली हय. ताचेर बरें नाटक येयलें कोंकणी ना येवना हांवें हांव तुजे कडेन तेच विचारता की तूं पळय जें म्हणटा की हे अपयश कोणाचे लेखकांचे असे काय आमी सुखवस्तू जाल्यात तेवढे लक्षात धर चळवळीच्या आमी सुखवस्तू जाल्यात म्हणून आमचे नाट्य चळवळ फुडें वचना म्हाका दिसता चळवळीचे अपयश वेगवेगळे चळवळीच्या चळवळी हय. जश्यो वीक जाल्या तश्योच नाटकान त्याच्या कारण- येवपी जे नाटकान नवो विचार येवप कमी जाले नाटक आणि दुसरे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात समाजान फ्रेगमेंटेशन करपाचें आज एक राजकारण चालू आसा जेन्ना समाजान इतले फ्रेगमेंटेशनाचे राजकारण चालू आसतले तेन्ना लोक एकठांय कशे येतले नाटक एकठांय आयल्या शिवाय जायना न्हय आणि म्हणून तुम्ही जशें म्हटलें की नाटकाचेर बंदी घालप जाता, आमी आनी लोकशाय जाता. चिड्डून उडोवपाचो प्रकार हा तर त्या दृष्टीन हो एक थ्रेट आसा पण एक फक्त म्हाका सांगिनशें दिसता की जे हे जाले फाटल्या दिसांनी की एक नाटक एका लेखकान जे सबमीट केल्ले मागीर कळ्ळें की ते दुसऱ्या नाटकाचे जो अनुवाद आसा स्वैर अनुवाद अशें ते म्हणटात चुकीची गजाल म्हणजे क्रेडीट दिवपाकूच जाय तुम्ही रूपांतर सुद्धा करताना कारण मूळ आयडिया घेतलेली आसा तेचे वयल्यान नाटक केला म्हणून मूळ लेखकाक क्रेडीट दिवपाकूच जाय ती एक नैतीक जबाबदारी आसता पूण म्हाका अशें दिसता की हे आतांच जावंक ना हेच्या खूब पयलीं जाल्लें आसा फक्त म्हणून म्हाका दिसलें कितें हांगा एक तो इंडिविज्युअलाचेर तो मेळ्या बरोबर तेका हे ठरोवप मातशें मोठ्या प्रमाणात जालें काय कितें की तेचेर एकदां खापर फोडले काय आपल्याक आपूण कितलो नैतीक न्ही अशें दिसपाक तेन्ना लागता. तेन्ना आवाज कोणेच काडून नाशिल्लो आदीं पळय हें तुमी म्हणटा न्ही म्हणजे हाणें जर खून केलो हो म्हणटलो की आदीं खून केल्या मरे ना कळ्ळें. हाका पयलीं पळोवया स्टार्टिंगाचो प्रश्नच ना हांव लेखक पळय हांव लेखक तुम्ही आतां सांगतात पळय लेखकूच नाटक हय, हय, अनुवादक. हय. म्हज्या मतान ती चूक आणि ते म्हजे कडेन हाजेर हांव हे करून येवं शकता एकूच नाटक न्ही तें पयलीं खूब जाल्यां ती म्हणटकच ताका बंद करपाक मराठी संगीत नाटकां ही सगळी हय तशें म्हणटा व्हडलो गुरू आसलो ह्या एकूण कॉन्टेक्स्टान जर गजाल कळूंक ना जाल्यार मागीर आमकां तें जातलें कितें आमी ते एका व्यक्तीक दोशी ठरयतले आनी मूळ प्रश्नापासून पयस ते सगळें वतले. बरें पूण व्यक्तीक दोशी ठरोवपाकूय जाय हय कारण तो काबार करता न्ही हा. 3 वर्सां काबार केलें ताणें आणि एकूच नाटक न्ही तें कळ्ळें न्ही काबार केली 3 वर्सां ते तो एकूच नाटक ना तो तें. बरो भंय आसा कोंकणी रंगमाचे भंय तो हो वाङ्मय चौर्याचो आसा तंत्र तो चौर्याचो आसा आशय चौर्याचो तंत्र आसा चौर्याचो महत्वाचें हे जाता म्हणजे खुबशीं नाटकां कॉपी जशें करता कला तशी न्ही. अकादमीचे अधिकारीच सांगतात आमकां वयल्यान ते कळना कारण आमी चॅक करूंक वचना खूब फावटी बक्षीस मेळ्ळेले नाटक हे व्हिडिओ पळोवन बसयल्ले आसता ते कितें कोंकणीत न्ही मराठी ताका कांयच करूं शकना मराठी न्हू. मराठी ब गटाची तर सगळी तशीच न्ही, ताका कांयच करूं शकना तूं व्हिडिओ पळोवन केले तर जाल्यार म्हाका एक दिसता की नवीन आर्टिस्टांक जर एक फाटली परंपरा तेंच्यांनी समजून घेवची पडटली आनी आज मुळान आजचे जीवन कितें आसा आजचे आमचे प्रश्न कशे कितें आसा हे तांकां खंयसून कळटले फक्त कॉलेज ऑफ ड्रामान कळूंक शकना सार्वजनीक जिवनान जितले ते चड इन्वॉल्व जातले तांकां तेंचे थिएटरूय चड डेव्हलप करूंक मेळटले नाजाल्यार एलिनेटेड थिएटर तयार जातले थँक्यू नारायण खराडे थँक्यू व्हेरी मच प्रकाश वजरीकर आणि मुकेश थळी म्हाका दिसता आमी एक बरी चर्चा आज केल्या आणि ही चर्चा ही आज पूर्णविराम न्ही हो स्पर्धेच्या नजरेन लोकांनी आता चड सादूर जावपाची गरज आसा आमचे कडेन नाट्य समीक्षक हो प्रकार ना तोच नाटकाचो जज आसता तोच बरयता तोच लेखक आसता आणि तो जागो कोंकणीच सारखे जेन्ना तो जज आसता कळ्ळें न्ही आणि गाडी बी घालपी हांव म्हणटा सो हांव दिवं हे दिस इज हे तुवें बरे बरे आज बरे मुद्दा आयले आणि ह्या नाट्य स्पर्धेच्या नजरेन ते आनी किल्ले चड प्रकर्शान फुडल्या 1-2-3 वर्सांनी चर्चा हाजें पळय एलिवेशन पे आनी उंचाय वैचारीक तशीच आतां मुखार वचूं वचूं सामकें म्हाका Thank you, गोमंतक, चर्चा जाल्या for the आनी discussion. ही कार्यावळ सोंपयतना हांव तेंच म्हणत की ह्या स्पर्धे कडेन बारीक पळयात एक नाट्य चळवळीचो भाग म्हणून कांय वर्सां पळयताले कोंकणी चळवळीचो भाग म्हणून पळयतालो. तो ती चळवळ सोंपली ना ती चळवळ आसा एक नाट्य नवी चळवळ सुरू करपा नदरेन म्हाका दिसता एक आमी ह्या 50व्या वर्सा एक नवो सोपूत घेवया हांव बरयता नाटक नवें व्हेरी नायस आणि आज मुकेशान सांगला की कित तरी घडटलें आणि स्वता तुवें बी म्हणटा की हें कित तरी घडपाचें नदरेन आनी तूं तर नाट्य चळवळीचो एक नवे प्रयोगशील हें घेवन येता तुमी सगळे ह्या चर्चेन वांटेकार जाले तुमकां हांव व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां धन्यवाद दिता तुमकां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही